की आज गोंयांत आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या हातान जे स्टार्टिंग इट इन गोवा ह्या यात्रेक आज शुभारंभ करता आसतना सगळीं गोंयची भुरगीं आनी तांची स्टुडंट्स ताचे टिचर्स सगळीं बरोबर येवन एक मॅसेज दिवंक सोदता नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा की एज अ पेट्रोटिजम हॅज टू बी इनकल्केटेड इन द नेक्स्ट जनरेशन. आयची जी भुरगीं आसा ती फाल्यांची आमची पिढी आनी तांकां फुडें समज वी नीड टू गेट देम एंड स्ट्रेंथन द रूट्स ऑफ द कंट्री जाल्यार वी नीड टू एन्श्योर दॅट वी इनकल्केट दीस सेन्स ऑफ पेट्रोटिजम इन देम, क्रिएट अ सेन्स ऑफ अवेरनेस जे आमच्या लोकांनी फ्रिडम फायटर्सांनी जाणट्यांनी जे सॅक्रिफायसीस केल्यात तांकां इंडिपेंडन्स दिला ताच्या खातीर. या तिरंगा यात्रेक आज आम्ही हांगासर सुरवात करता. आमच्या मदीं आसात आमचे टुरिजम मिनिस्टर प्रमोद गांवणे, रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबू मांजरात, फिशरीज मिनिस्टर नागवेकर, भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष उद्योजक श्रीनिवास बाबा डेको, CS अमित कुमारजी, सगळे हायस्कुलांतले सगळे NSS स्कूल्स टीचर्स आणि माझ्या मोगाळ भावांनो आणि भयणांनो, या तिरंगा यात्रेक आयच्या या ऐतिहासीक वास्तुमंडळात सुरवात जाता. आम्ही सगळ्या जाणांक देशाच्या आझादीक आज 75 वर्सां पुराय जाता आणि त्याच बरोबर गोंयांत पयलो तिरंगा जो आसा हो ह्याच स्थळा वयल्यान आमी 19 डिसेंबर 1961 तब्बल 14 वर्सां उसरा म्हणजे भारत देश मुक्त जाल्या उपरांत 14 वर्सांनी उसरा ह्याच जाग्याचेर हो तिरंगो ह्याच पोलाचेर फडकयल्लो. ह्याच ऐतिहासीक वास्तू वयल्यान आमी आज तिरंगा यात्रेक परत एकदा सुरवात करता. म्हाका खूब खोस भोगता की देशाच्या 75व्या वर्सा परत एकदा आम्ही या तिरंगा यात्रेक हांगासर सुरवात करता आणि माननीय मोदीजींचे स्वप्न आम्ही जे म्हणटा की अखंड भारत हे खरेंच सत्यात या 75व्या वर्सा आयिल्ले आसा. तांच्यांनी ह्या देशा खातीर पळयल्ली स्वप्नां फुडल्या 100व्या वर्सा ह्या आयचे तरणाटे हे फुडल्या ह्या देशाचे भावी नागरीक आसा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी 75व्या वर्सा पळयल्ली सगळीं स्वप्नां स्टार्टअप इंडिया आसतलें, क्लीन इंडिया आसतलें, ह्यो सगळीं स्वप्नां आमकां सातत्यान आनी खरी जाता आसतना हांगा दिसता. ह्या रॅलीक गोंयांत अत्यंत उदंड असो प्रतिसाद प्रत्येक कार्यक्रमाक लाभता.